स्पीकर सर, कॉलिंग अटेंशन सर, आयचे कॉलिंग अटेंशन महत्वाचे हा. अख्खे गोंयचो लोक हे कॉलिंग अटेंशन पळयता, कित्याक इट इज रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. स्पीकर सर, आयज स्टुडंट्स फ्रॉम डिफरंट स्कूल्स हिंगा येयल्ले आहा ते आमकां पळयता. फीश बींग अ स्टेपल डायट, हांव तेचेर व्हडलें भाशण करूंक सोदिना आनी डिमांडाचेरूय उलोवंक सोदिना. हे पिन पॉयंट क्वेश्चन करूंक सोदता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की आमचे कडेन मेकॅनिझम नासले. वी डिडंट हॅव अ मेकॅनिझम बिकॉज दॅट इज वाय दीस इज गोईंग ऑन नॉट ओनली ड्युरींग आवर रूल, ड्युरींग द काँग्रेस रूल. तेन्नासून चालू आहा फॉर्मलिन लेस्ड फीश. वी हॅव टू एक्सेप्ट दीस टुडे. स्पीकर सर, आयज आमकां एक्सेप्ट करपाची गरज आहा की फॉर्मलिन लेस्ड फीश यूज टू कम टू गोवा. वी यूज टू कंज्यूम इट. And now what is the mechanism we are going to put in place so that east coast of India je fish yeta, especially June and July, when we have this ban on fishing activity in Goa, and other days also, other months also, when it comes for tourism purpose. Because most of the hotels buy this big fish from outside the state. I am not talking about a fish which is coming from Maharashtra or from Karnataka, neighboring. Te rokde pavta hinga 2 horani. Teka formalin laced asona. Speaker sir, what is the mechanism the chief minister or the FDA is going to put in place so that this thing is not repeated? This fish does not, they have a scare in their mind whether there is any IPC sections which will go on them. Manje ki the police will book a case. What is the quantum of sentence for this type of offences? Or are we going to debate in this assembly and formulate new law? Speaker sir, it is health of the people. Cancer je हांव उलयतालो गोवा मेडिकल कॉलेजीन ते दीस गेल्लो. I spoke to all the top doctors, not on this issue, on other issues. The number of heart attacks have increased drastically. काल आमच्या वाटेन 40 वर्साचो भुरगो हार्ट अटॅक येवन मेलो. कॅन्सर पेशंट्स 1 in 50, 50 लोकां मदें एकट्याक भितर कॅन्सर जाल्लो आसता, कोना. आणि म्हाका दिसता वी हॅव टू बी सिरियस ऑन दीस इश्यू. स्पीकर सर, आनी हे जो तर आयज आमी सिरियस जायना जाल्यार गोंयचो लोक आमचेर आनी विश्वास दवरचो ना. हे 40 आमदारांचेर हिंगा आहात, ऑल 40. लेट अस नॉट मेक बीजेपी, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, एमजीपी इन दीस इश्यू. लेट अस बी वन ऑन दीस इश्यू. आनी जे कितें करपाक जाय तें करूंकूच जाय. चीफ मिनिस्टरान आयज एक आमकां जे रिप्लाय दिला एकदम बरो आहा, पूण तेचेर फुडें केसीस बूक जावपाक जाय. हे जे कोण हाडटा तेंचेर केसीस बूक जावपाक जाय. हें जातलें हो ना तें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगूनी. आनी हें बंद जावपाक जाय. आमकां आनीक नाका हें. आतां इतलीं वर्सां येयले, अननोटिस्ड गेले, सेल जाले फीश, ओके, बट आतां तरी फुडें बंद करुया. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, आयच्या डिमांडाचेर सपोर्ट करतना हांव कांय सजेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक दिवंक सोदता. Speaker sir, speaking first on the airport. Existing airport, Speaker sir, Chief Minister सांगला की it is with the Airport Authority of India or with the central government. But I would only request one thing. When the tourist आमचे गोंयान arrive जाता, the first impression is the airport when they reach over there. म्हाका दिसता कोऑर्डिनेशन कमिटी एक आसपाक जाय, गोवा गव्हर्मेंट आनी दी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया. एंड स्पेशली वेन दे अरायव, दे वॉन्ट टू गो इन द वॉशरूम्स. एक नरेंद्रजी मोदी आमचो प्रायम मिनिस्टर तेणें सांगला की स्वच्छ भारत, टॉयलेटान भितर वचपा सारकें ना थिंगा. न्यू एअरपोर्ट म्हणजे एअरपोर्ट अपग्रेड केला, टॉयलेट नाही बांदला पण भितर सरपा सारकें ना. जे लॉट ऑफ ट्युरिस्ट हू गो इनसायड दे जस्ट कम आउट. हे एक जो तर कोऑर्डिनेशन कमिटी जो तर करीत थिंगा थ्रू ट्युरिजम डिपार्टमेंट करूंक जाता. एक बारीक गजाली आहाय, बट इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन. द न्यू एअरपोर्ट विच इज कमिंग अप एट मोपा, our government has promised that it will be ready by 2020, but I don't think so. I have gone over there just to have a look, but the work is way beyond. म्हणजे फाटी उरलेले आहा आनी कितलीशीच कारणां आसतली त्या खातीर. बट GMR, who has been given the work of this airport,
I think periodical meetings honorable chief minister आदी केल्ले आहा तेंचे कडेन म्हाका दिसता रिव्यू मिटिंग्स करपाची गरज आहा हो एअरपोर्ट बेगीतले बेगीन जायत जाल्यार एम्प्लॉयमेंट जो आमचो एक हे आहा लॉट ऑफ यूथ इन गोवा आर अनएम्प्लॉयड एअरपोर्टारूय जॉब मेवतले आनी एलायड एक्टिविटीज जे हॉटेल्स रिसॉर्ट्स थिंगासोर शॉपिंग आर्केड्स येतले आनी कितलेशेच बसीचे एलायड एक्टिविटीज येतल्यो रिलेटेड टू ट्युरिझम इंडस्ट्री there will be lot of job opportunities for our youth. The 6 laning of the road has already been taken up from north to south. I don't think it will be difficult for the tourists who want to stay in South Goa to travel. आणि जितले बेगीन जाता 2020 म्हटला आमी पण कोडेक एक वरस फुडें वचोंक शकता पण ते आमकां चीफ मिनिस्टरान आयज क्लॅरिफिकेशन दिवचें तेजेर केन्ना हो एअरपोर्ट रेडी जातलो तो. सो स्पीकिंग ऑन गोवा सदन लॉट ऑफ गोवन्स ट्रॅवल टू मुंबय स्पेशली वेन इट कम्स टू सिकनेस दे विजीट दीस टाटा मेमोरियल आमचे हॉस्पिटल गोवा भवन दिल्ली No, but still they are one and the same. It is related. ते आमचे बेगीतले बेगीन काम करून दिवपाचे ही आमची एक रिक्वेस्ट हा आणि गोवा सदन आमकां प्रॉमिस केल्ले की गोवा भवन गोवा सदन की वेलंकनी जातले म्हणून लॉट ऑफ पिलग्रिम्स दे गो ऑन मंथली एवरी मंथ ओवर देर आमचे साईबाबा शिर्डी आणि तिरुपती ह्या जाग्यार जातली म्हणून सांगलेले आमकां इन द इयर 2014 पण म्हाका दिसता लँड अजुनूय आयडेंटिफाय जावंक ना तेजे खातीर एक आमचे हावजांतली एक कमिटी काडची 4 मेंबरांक काडची आनी हे जर तर जाता जाल्यार हे 3 जाग्याचेर आमकां जागो आयडेंटिफाय करपाक एक 4 मेंबर कमिटी काडची अशें म्हाजो रिक्वेस्ट आहा. खूब जाण उलयल्ले आहा बरी उलयल्ले आहा वायट उलयल्ले आहा. We have to believe in the police finally end of the day and they are our protectors. They amka protect kotta. We spoke on so many things on drugs, prostitution, thefts आणि बाकीचे कितलेच बसीचे क्राइम्स जे गोंयांत जाता फायनली वी रिंग 100 ओनली आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक बरी गजाल केल्ली आहा की जितक्यो ओल्ड जीप्स आसल्यो तेणे फेज वायज रिप्लेस करपाचो प्रयत्न केल्लो. म्हाजो रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की जे 30% रिप्लेस केल्या त्यो उरलेल्यो करच्यो कित्याक जेन्ना 100 डायल करता ते आदल्यो ज्यो टाटा सुमो आहा ते पावना ते व्हेरी बॅड कंडिशनान आहा. सेकंडली अपग्रेडेशन ऑफ पुलीस स्टेशन्स कलांगूट पुलीस स्टेशन स्पीकर सर इज इन अ डिलॅपिडेटेड कंडिशन. हे व्हडले पुलीस स्टेशनाक स्ट्रेंथ आहा अबाउट 200 पुलिसमॅन बिकॉज थिंगा इट इज हावजिंग 2 पुलीस स्टेशन. वन इज सालिगांव वन इज कलांगूट. म्हाका दिसता आदलो आमदार जो आसलो बाब दिलीप परुलेकर तेका सालिगांव पुलीस स्टेशन जाय आसलें आनी तो आमदार आयज ना हिंगा हावजान तरी आसतना सालिगांव पुलीस स्टेशन कंटिन्यू जाल्लें आहा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की जाता तितले बेगीन हे पुलीस स्टेशन जे एकूच पुलीस स्टेशनार 2 आहा तांकां जागोच ना ते एक करपाचें. सालिगांव आनी कलंगूट सालिगांव इल्लो हो जागो ताका 80 पुलीसमॅन आहा स्ट्रेंथ आमचे कडेन ना. आमच्या कांदोलीम कलंगूट शिंकेरीम बागा ह्या एरियेक 40,000 ट्युरिस्ट ऑन डेली बेसीस येता. 40,000 ह्या दिसांनी सिजनाक 60-70,000 येता ट्युरिस्ट एवरी डे इंडियन एंड फॉरेन म्हणून. पूण तेच्या खातीर 110 स्टाफ आहा आमचे कडेन 113 कितें स्टाफ आनी सालिगांव पुलीस स्टेशनान 80 आहा आनी हो गुणव कहो जाल्लो आहा. आनी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान इमिडिएटली ते सालिगांव पुलीस स्टेशन म्हणून आहा ते कॅन्सील करचे स्क्रॅप करचे आनी एकूच करचे ते. जो आदल्या आमदाराक कितें प्रॉब्लम आसले ते क्लियर जाले आतां. स्पीकिंग ऑन पुलीस some people say good about the police, some people say bad. Let us today congratulate them for the good work they have done.
तेणें बरें काम केल्लें आहा. 2015-2016 जो तर ड्रग्साची केशी आयडेंटिफाय जावंक ना वो तांकां धरूंक ना. 2017 जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हें केलें म्हणजे जेन्ना हावजान बोबाव जालो म्हाका उगडास येता स्टार्टिंगूच ते आनी चीफ मिनिस्टरान क्लियर इंस्ट्रक्शन दिल्ले की यू रेड all the people whom you are suspecting, take information, and ANC and also the local police have done a very good job, and they have booked a lot of cases. I said more than 100 cases were booked, 150 cases or something like that. Means if you put pressure, जाल्यार काम जाता. And माझो रिक्वेस्ट आहे चीफ मिनिस्टराक की गोंयान जे आताच ड्रग्स मेवल्ले आहा एक आयडीसीचे एक हितून इन वन ऑफ द शेड्स फॅक्टरी शेड they were not meant for consumption in Goa, looks like, because it is ketamine and all those things which normally are used in countries like UK or America or some other countries like that. So what is the nexus? म्हणजे कोण हा भितर? Whether which are these players? म्हणजे is Goa being used as a transit point to send drugs internationally, and how they are being routed? Whether they go by flight, by waterways, or how? So this needs to be investigated. आणि माझ्या हिसपान Goa police, anti-narcotic cell and narcotics control bureau जे दिल्ली बेस्ड आहा, जे नॅशनलाचे हिंगासोर तेंचे ऑफिस आहा, म्हाका दिसता हेंचे भितर कोऑर्डिनेशन आसपाक जाय. एंड दे नीड टू फायंड आउट एंड ब्रेक द नॅक्सस. देर इज समथिंग इज गोईंग ऑन. म्हणजे येदे व्हडले सिरियस ही केस जाली, ही सगळ्यान व्हडली केस. जे ड्रग्स येदे मोठे प्रमाणान गोंयान मेवले वीच वर मेंट टू बी एक्सपोर्टेड, हेचेर म्हाका दिसता भासाभास आनी चवकशी जावपाक जाय. हे खंय वयताले, which country it was heading to, and whether Goa will be continued to be used as this type of a soft target for exporting the drugs. Speaker sir, zero tolerance to drugs was the motto of this government. Earlier also, in 2012, no, 2 minutes, 2012 and now also. Earlier, Vijay Sardesai, Honorable Minister Adi, MLA allo त्यांना सारको नेटान उलयतालो ड्रग्साचेर, आनी आयजूय तो सिरियस आहा तेजेर. म्हाका दिसता आमी जो तर गोंयकारांक, स्पेशली द यूथ, द बॉयज एंड द गर्ल्स हू आर गोईंग टू 11, 12 एंड कॉलेज, हिंका जो तर आमी सांबाळटले जाल्यार ड्रग्साचेर आमकां बोडी मारचीच पडटली. देर इज नो कॉम्प्रोमायज ऑन ड्रग्स. टॉल भाशणां करून सोंपचें नाय. चीफ मिनिस्टरान फाटल्या दिसांनी जो स्ट्रिक्ट कारवाई केली तितून कितलेशेच केशी बूक जाल्यो. म्हाका दिसता हे आमकां चालूच दवरचें पडटलें. सो लेट अस ऑल वर्क टुगेदर लायक ऑल द MLAs. आमकां जो तर कितें इन्फॉर्मेशन, म्हाजे कडेन आहलें इन्फॉर्मेशन, आय शेअर्ड इट विथ द DYSP and there were raids in that particular house. That boy was arrested. सगळे बरें काम केलें. म्हणजे जो तर इन्फॉर्मेशन आहा आनी दिलें, and if that is a good information where something can be stopped which is happening in the villages. धाकटुले वाड्यांनी असली धाकटे भुरगे बसून ते कितें सिगरेटी रोल करता. आनी म्हाका दिसता आमचे यूथ ह्या हितून जर तर भितर सरत जाल्यार देन दे गो ऑन टू टेकिंग इंजेक्शन्स एंड कोकेन. इतले फुडें पावत जाल्यार फाटीं हाडूंक जावचें ना तांकां. आनी म्हाका दिसता त्या खातीर चीफ मिनिस्टरान पिरियॉडिकल मिटिंग्स घेवच्यो पडटल्यो विथ ANC, SP नॉर्थ, SP साउथ, आनी हे सगळे वस्तू जाग्यार घालच्यो पडटल्यो. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन जेल्स, ह्यो ज्यो जेली आहा पुलीस स्टेशनाचेर तिका मातशें अपग्रेड करपाची गरज आसा. फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसाचेर उलोवंक सोदता. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां आदी सांगलेलें की नॉर्थ एक साउथ
डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ फायर अँड इमर्जन्सी सर्व्हिसेस कोत्ता म्हणून एक सेंट्रल आणि एक नॉर्थ, ते दोगूच जाण आहात. डेप्युटी स्पीकर. स्पीकर सर, दोगूच जाण आहात. आणि एक हेका आहा डायरेक्टर ऑफ फायर अँड इमर्जन्सी सर्व्हिसेस आणि एक सावथाक एक आहा. सेंट्रल म्हणटा पळय तो नॉर्थ, म्हणजे आमकां नॉर्थाक पळोवपाक, आणि एक डेप्युटी, म्हणजे 3 पोस्ट क्रिएट कोत्ता म्हणलेले. तितूंतलो एकूच केलो साऊथ म्हणून. तो सेंट्रल आणि नॉर्थ आहा तो उरलो, तो बेगीतल्या बेगीन करचे फॉर फायर अँड इमर्जन्सी सर्व्हिसेस इन कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, जिंगा इतले मोठ्या प्रमाणात शॅक्स असता, प्रायव्हेट रेस्टॉरंट्स असता, थिंगासर आमकां स्टेशन फायर व्हेकल्स जाय, आणि त्या खातीर चीफ मिनिस्टरान आमकां अलॉट करचे. हे कलांगूट प्लांट कॅपॅसिटी यू वॉन्ट टू इन्क्रीज टू 250. थिंगा वास येता पळय तो आमी नदरेक हाडून दिल्लो. सकला विलेज ऑफ ओर्दा, कांदोलीम, सायपे, that smell is and because part of Pilen. It smells very badly. That means if you overload the plant, it is smelling. म्हणून आम्ही कॅपॅसिटी वाडयता न्ही. ऑलरेडी वर्क हॅज स्टार्टेड. No, but the required infrastructure for that plant, it seems, was not there. 84 crores have been sanctioned for that. We are increasing the capacity of the plant. आता हाडून ताजे प्लांटाचे लोड येता. चड लोड Overload केलो. overloading केले ताका. अरे पण कितें करतलो? So now we are increasing the capacity itself, न्ही. Okay. So there won't be any smell. No. The villagers need not worry. तो स्मेल सराज येऊन ना तो केन्ना केन्ना. No. It was continuous. Only when you overloaded the plant. अरे तेच सांगता. Because I am going continuously over there. I brought those people also down, आमचे director and